फंक्शन जंक्शन ह्या फेस्टिव्ह बाजाराचे आयतारा पणजेच्या मळ्यातल्या कम्युनिटी हॉलात उद्घाटन जाले। ह्या फेस्टिव्ह बाजारात वेगवेगळे तरेची ज्वेलरी, कपडे, घर सजावटीचे सामान, भुरग्यांचे प्रोडक्ट, मेकअपाचे सामान, शूज, खावपा पिवपाच्यो तरेकवार वस्तू मेळटात। पळयात फंक्शन जंक्शन। फेस्टिव बाजार हो एक्चुअली एक असं आसा की म्हणजे भितर सगळे हँडमेड ज्वेलरी करतात या सगळे हँडीक्राफ्ट स्मॉल बेज हे सगळे तशें म्हणजे क्लोथिंग, फूड, मागीर क्राफ्ट हे सगळे म्हणजे एक आर्टिस्ट जेंचे कडेन स्टोर्स ना या जेंचे थोड्यां कडेन स्टोर्स बी आसा बी सो इट्स लायक अ कॉन्सेप्ट लायक फेस्टिव बाजार म्हणजे एक आमी चवथीचे हेका धरून हे केलेले एंड फेस्टिव बाजार basically this is our first event, function junction as a first event festive bazaar, and we have total 90 stalls and we have various like म्हणजे essence sticks म्हणजे उजवाचे असता पण त्याचे मसाले करून करतात मागीर थोड्यांकडे होम डेकोर म्हणजे रिसायकल केलेले स्टफ असतात सो बेसिकली आमचो कॉन्सेप्ट असलो की सगळ्यांक म्हणजे सगळे हय सगळे आर्टिस्टांक एका अंडर वन रूफ हाडपाक जाय। कितलेशे लोक पार्टिसिपेट जाले? 50 It's like more than 50. माझे नाव सुधा राऊत and them going with Sanchita. So we have both come up together like doing this event. लोकांचा रिस्पॉन्स कसो सर? लोकांचा रिस्पॉन्स बरो आसा। एट प्रेझेंट मातशें म्हणजे स्टार्टिंग सकाळचे कमी आसलेले पण आता इट्स व्हेरी गुड। सो रिस्पॉन्स लोकांचो खूब आसा आता एंड पीपल आर गोईंग इट्स लायक गुड गोईंग। साल्वादोर ते मुंद कणसाचे फेस्त मोठे उमेदीन मनयले। इगर्जेच्या सायडीक शेतान वचून कणसाक पाद्रीन बेसांव घाले। या फेस्ता निमतान शेतांतले पयले भात पीक हाडून चर्चींत देवाक दितात, मागीर ते लोकांक वाडटात। आयज जेजूच्या रुपांतराची परब आनी साल्वादोर दी मुंदो ह्या गांवांत मुनशाचें फेस्त दर वर्सा 6 तारखेर भवार्थान आनी भक्तीपणान आमचे सालय फिरबसकारां समरवतात। शेताचेर आशिर्वाद घालून आनी देवाक दिरवासून पयले शेताचे कणस आयज कातोल्ला। सालयच्या फिरबसकारांक हांव एक खुशाल भरीत वरप आवडटा आनी बरो येस वेडच्याक तांचेर हांव भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता। सोरवंडराची परब आयज आमी व्हडल्या दबाज्यान हे केल्या। आमची इगोर्जेक हिस्ट्री आहा 450 आनी 2 वर्सां जाली आमचे इगोर्जेक आनी हे फेस्त आमचे साल्वादोर दुमुंचेच न्हय पूण आमचे 3.5 सुद्दां जाले आनी आदी लोक बिस्टोनचो
सुकुरचो, मोरबेचो आनी सालवादोर दोमनीचो करंजाळे रापणेक एकदा इतले नुस्तें पडटा दर्यावेर पांय घालूंक जागो आसना. सुंगटां वाग्यो धरून तरेतरेचें नुस्तें 100 पाटले. सध्या श्रावण चल्ला, शिवराकाचे दीस. चडशे गोंयकार श्रावण पाळपी, मात दर्या आनी रापणकाराक श्रावण लागना. कांय जाणांक हिवराणी शिवाय उणी वचना. तांचे खातीर गोस्त काडपाक हो व्हिडिओ. घेऊया एक ब्रेक.